मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, आमचे जे फादर असतात ते किती करतात माहीत आहे? चेडवांकी बरे करतात. हां, चेडवांचे बॅप्टिझम करतात. मागीर तेंचो कोमिजो व्यवस्थित जाता. मागीर ते क्रिज्मा बरें जाता. तांकां कॅटेकिजमचे बरे बरे शिकयतात. आनी मागीर तेंचे आनी कितें आनी तांकां जे हिम्सचे हे आसता ना आपले सिंगींग जे असता, कांतारा असतात आपल्या चर्चमध्ये ती शिकयतात, बरें शिकयतात. आणि ते चेडूं का ना गरे गरे पान असले बरे असले का ना, कितें असले करता करता माहिती का, तेन्ना ते व्हडले जातात तांकां दिसता. आमच्या धर्मात तर एक पण चेडूं सगळं कोण श्रीमंत ना, तेजें घर ना आनी भिकारो काय 10वी पास आनी खंय हॉटेल इंडस्ट्री वेटर हे ते त्या चेडवांकी कळटा. मग आमची चेडवां कितें करतात माहिती ही, मागीर ते हिंदूच्या हे जर असली का ना, इंडियामध्ये असले हिंदू कोण हिंदू चेडूं जो बरो असलो, जर थोडे गव्हर्मेंट जॉब मेळत तेज्यावर काजरां जातात. आनी मागीर आनी फॉरेन दुबय कुवेट गेले, कुवेटाक गेले की तिकडेय मुस्लिमांवर काजर जातात. कसली कमिटी आनी कितें की तुमचे, तुम्ही एक परिवार तुटून गेलो आणि असेच तुमचे सगळे तुटतले. तुमकां आतां सांगता, आमच्या जी भुरगीं आसात भुरगे, तांकां तुमी फादर सिस्टरांनी 10वी पर्यंत शिकूंक तर जायच. त्यानंतर तुमचे व्हडले व्हडले कोर्स दिवंक जाय. तुम्ही इंजिनियर, डॉक्टर, MBBS, परत तुम्ही नर्सिंगचे असे कोर्स दिवन तांकां व्हडले करूंक जाय चेड्यांकी. तर आमच्यांतलीं चेडवां तेंचेर काजर जातलीं. चेडवां खूब हुशार. चेडवां पळयतलीं, ह्यो कितें भिकारी आसा ह्यो कितें बाथरूम घासता लंडनाक, ह्यो कितें दुबयक खंय तरी हेज्यामध्ये आसा. हे तुमच्यामुळे झालेले आसा. तुमचे कडेन एज्युकेशन आसा, तुम्ही दीत नात. तुम्ही एज्युकेशन दिवंक जाय. आमचे जे चेडे आसात तांकां तुमी बरें एज्युकेशन दिवंक जाय. तेन्ना ती चेडवां हेंचेर काजर जातलीं. आतां सगळीं चेडवां वाचतात. म्हणजे 5 चेडवांपैकी एक चेडूं हिंदूमध्ये किंवा मुस्लिममध्ये गेलेली आसात. तुमकां आतां सांगता. काय आनी तुमकां दुसरें एक सांगता. फादर जे आसा ना फादर, आतां भुरगीं कितकी मनशांची भुरगीं कितकी 2च आनी 2 पैकी काय ना कोण फादर जावंक कोण धाडत नात. कोण धाडत ना आणि तुमचे हे सगळे आणि 15 वर्षानंतर फादरगिरी सगळे बंद जातले. सगळे चर्च सगळे बंद जातले. सगळे स्टॉप जातले. तुमची सिस्टीम सगळी स्टॉप जातली. फक्त एकच काम करूचें आसा, सगळ्या फादरांनी काजर जावंक जाय. आणि फादर लोकां तर मस्ती करतातच तुमकां माहीत आहा. त्यापेक्षा काजर झालेले बरे. काजर जाऊन ते आमचे पोप साहेबाक सांगूंक जाय, की फादरांची सगळ्यांची काजार करू, तर हे सिस्टीम चलतली. ना तर हे तुमचे चर्च बीच काय चालूच ना पुढच्या 15 वर्सात. आणि तुम्ही एज्युकेशन आमच्या लोकांक कितें, आमचे जे भुरगे आसात हुशार आसात तांकां एज्युकेशन बरें दियात. कळ्ळें? ओके. आजची